मातेवाच्या दाव्या आवेसवरांत 12 जाणांक विंचून काडल्या उपरांत सोमी जेजू आपल्या पाटलावदारांक केरीत उपदेश दिता तें आमकां वाचूंक मेळटा। आयचे शुभ वर्तमान मातेवाच्या दाव्या आवेसवरांतल्या निमाण्या भागांतलें घेतलां। जेजूच्या पाटलावदारांनी सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्या परस सोमी जेजूचो अदीक मोग करूंक गरज। ताका पयलो आनी वयलो जागो आपल्या जिवितांत दिवंक गरज। दुसरे सुवातेर जेजूच्या पाटलावदारांनी आपल्या जिवितांत येतात ते कुरीस उखलून सोमी जेजूचो पाटलाव करूंक गरज। आनी तिसरे सुवातेर आपल्या जिवा परस सोमी जेजूचो मोग करून ताचे विसांव फुडें व्हरूंक गरज। जेजूच्या पाटलावदारांक येवकार दिता तेन्ना आमी सोमी जेजूक आनी देवा बापाक येवकार दिता, तशेंच तांची बेपरवा कोत्तात तेन्ना सोमी जेजूची आनी देवा बापाची कोत्तात म्हूण वळखून घेवया। ल्हान सादारण लेगीत कोरणी बऱ्या मनान कोत्तात तेन्ना आमकां मोजोरी मेळटा हें वळखून आमचे लागीं घडटा ते प्रमाणे दुसऱ्या सवें दयाळ उदार जावंक वावरुया। सगळ्या परस सोमी जेजूचो अदीक मोग करूंक ताका पयलो आनी म्हत्वाचो आमच्या जिवितांत येतले कुरीस उखलून ताचो पाटलाव करूंक वावरुया। आयचे पयलें वाचप राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें घेतलां। ह्या वाचपांत आमी एलिजेव प्रवादी आनी शुनामाचे अस्तोरेची खबर आयकल्या। पयले सुवातेर ही अस्तोरी एलिजेव प्रवाद्याक आपल्या घरांत येवकार दिता वो सोनिमान कोत्ता। दुसरे सुवातेर न्हूच एका दिसा पूण ते वाटेर येताना वेताना ताका ती जेवण फावो कोत्ता। तिसरे सुवातेर आपल्या घोवा लागीं भासाभास करून ताका विसव घेवंक एक धाकटुलें कूड तयार कोत्ता। ही अस्तोरी प्रवाद्याची गरज वळखून ताणें आदार मागिनासतना ताचे सवें दयाळ वो दया दाखयता। सर्वेस्पोर देव एलिजेव प्रवाद्या वरवीं तिचे दयाळ करण्याची तिका मोजोरी फावो कोत्ता। शुनामाचे अस्तोरे भाशेन देवाच्या मुनयाऱ्यांक घरांत येवकार दिवन वो सोनिमान करून देवाची मोजोरी घेवया। शुनामाच्या कुटुंबा भाशेन आदार मागिनासतना लेगून दुसऱ्यांच्यो गरजो वळखून तांचे सवें दया दाखोवन देवाची मोजोरी घेवया। तर विस्वाशीपणान आनी सेवे चाकरेच्या मनान सोमयान दिल्ले मिसांव आमी शार्ती पावूंक आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा आनी काळजीदारपण देवा लागीं मागुया।